ऑथेंटिक गोवन होममेडाचेर आज आमी वाळचे भाजयेचें तोंडाक सुंगटां घालून करया। हे वाळचे भाजयेक इंग्लिशीन कितें म्हणटा हें जर तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका कमेंटान कळयात। भाजी शिनून घेतल्या आनी सुंगटां उजरावन घेतल्या। आतां तोंडाकाचो मसालो भाजून घेवया। एका आयदनान हांगा हांव 2 कुलेरां सुमार तेल घालून घेता। तेल मातशें गरम जालें की हातून एक मिडियम सायज मोठो शिनिल्लो कांदो घालून घेता। कांदो परतून घेवपाचो आनी मातसो तामसार जातकीर तातूंत सोय घालून घेवपाची। हांगा हांवें अर्द वळ्याची सोय घेतल्या। अर्द कुलेर हळदी पिठो घालता। हांगा हांवें 2 व्हडलीं कुलेरां गरम मसालो घाला। हो गरम मसालो हांवें घरा केला। तुमकां जर रेसिपी जाय जाल्यार हांवें लिंक आय बटनान आनी डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिल्लें आसा। भाजिल्ली सोय आनी कांदो निवतकीर मिक्सरान घालून लिंबायेदी आमटाण घालून बारीक वांटप करून घेवया। भाजिल्ले तेच आयदनान 1 व्हडलो चमचो तेल घालून घेता। तेल मातशें गरम जालें की तातूंत बारीक शिनिल्लो हो कांदो घालून घेता। कांदो मातसो परतून घेवपाचो। आतां तातूंत सुंगटां घालून घेवपाची। सुंगटां आनी कांदो मातसो शिजलो की तातूंत आमी जी शिनिल्ली ती भाजी घालपाची आनी सारकें मिक्स करून थोडेंशें उदक घालून शिजोवपाची। उदक घालतना मात कमी घालात कित्याक भाजयेक आनी सुंगटांक रोस सुट्टा। भाजी आनी सुंगटां आमची शिजिल्लीं आसा। पळयात रोस कितलो सुटला तो। आतां हातूंत हांव हें वांटप केल्लें तें घालून घेता। रुची प्रमाणें मीठ घालून घेता आनी सारकें मिक्स करून बारीक फ्लेमीचेर एक खतखतो येयसर शिजोवन घेता। तोंडाक आमचें जाल्लें आसा। तुमी मुद्दम करून पळयात। आनी जर तुमकां आवडलें जाल्यार व्हिडियोक लायक करात, व्हिडियो शेअर करात आनी जर चॅनलाक सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करात।